हेज्या पयलीं 2011 98 GP आशिल्ल्यो, त्यो 98 GPच्यो 431 त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमीट दिला आणि आज त्यांनी लिमीट दवरला 225 ट्रिप्यो दूधसागर वॉटरफॉला वचपाच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांव कितें म्हणटा, ते जीपवाल्यांनी लोन काडून ते जीपी घेतल्या, तांकां 431 जे जीपी आसा तांकां परमीट करचे, कारण मायनींग बंद पडल्या कारणान थंय वेवसाय ना. तातूंतल्यान गांवच्या लोकांक जे वायल्ड लायफा मुळे सफर जाल्ले तांकां कितें तरी पोटा पाण्याचो वेवसाय मेळचो ही कल्पना आशिल्ली. मागीर केन्ना तरी हो कंट्रोल टोटली गेलो आनी 431 हांकां परमिशन गाडयांक दिलें. प्रॉब्लेम असो जाता की दूधसागराक एक कॅरींग कॅपेसिटी आहा वायल्ड लायफ एरिया ती, ताजेर अनकंट्रोल्ड गाडयो सोडपाक येना. एक नंबर रेड्यूस करप एके वटेन, दुसऱ्या वटेन काही सुविधा तयार करून थोड्याशा प्रमाणाचेर ट्रिपी वाडप होय तकलेन आसा. ह्या दोन गोश्टीचो विचार करून वायल्ड लायफ बोर्डान निर्णय जो जातलो म्हाका दिसता तातूंत भितर सोल्युशन मेळटलें. तिसरो जो विशय आहा, पॅसेंजर येता आनी परते वता हेजें कारण बुकींग थंयच ऑन द स्पॉट जाता. वी आर प्रोपोजींग फॉर ऑनलायन बुकींग. बोर्डान ताजेर विचार जातलो आनी बोर्डान जो निर्णय जातलो तो आमी इम्प्लिमेंट करतले. पण हो प्रश्न 16 तारखेक म्हाका दिसता जाग्यार पडपाक सुरवात जातली. आनी तेंचो जर खर्च हे करीत जर तुमकां येवन ते मेळ्ळे आसात जाल्यार तांकां तेंचो इन्स्टॉलमेंट आनी बाकीचो जर हे पळय इन्शुरन्स सगळें जर पळयत जाल्यार तांकां तें परवडना. फॉर वायल्ड लायफाचो एक कायदो आहा. वायल्ड लायफाच्या कायद्या प्रमाणे सस्टेनेबल टुरिजम करचो पडटा, अनसस्टेनेबल करपाक येना वायल्ड लायफान. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डा समोर दवरून सोल्युशन काडटा. तातूंत भितर हांवें पॉयंट सांगले कितें कितें विशय आसतले ते. आतां गाडयो वाडल्या, पूण दूधसागरान स्पिकर सर आनी कितलेशे बारीक बारीक वॉटरफॉल आसा आनी खुबशे ते एरियेक ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन ट्रेल्स आसा. वेदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वील कन्सिडर मेकिंग दीस सॉर्ट ऑफ ट्रेल्स ऑफिशियल, बिकॉज दीस इज ऑल्सो वील एनहेन्स बेनिफीट टू द लोकल्स फ्रॉम दॅट एरिया. हांव एक गजालीक सांगता, एनवायरमेंट आनी कॉमर्स हाजो एक बॅलन्स जावचो पडटा. ही आतां स्थिती जाल्या पळय, ही ग्रीड हांव म्हणटा, लोभ मराठीन ताका शब्द वापरलो वता. मेळटा बिजनेस मरे 10 मार उडी, दोग जाण आनीक दोग जाण, एक गाडी घेतल्यार दुसरी गाडी घे, तिसरी गाडी घे, चवथी गाडी घे. चड आनी चड खावपाची जेन्ना प्रयत्न जाता पळय तेन्ना एक एकदां अडचण निर्माण जाता. आमी ताचें सोल्युशन काडटा, पण हांव त्या बरोबर सोल्युशना बरोबर काही वखदां काडची पडटलीं. चड गोड खाल्यार डायबिटीज जाता, तशेंच हांगाय जाला, चड तीख खायत जाल्यार अल्सर जावंक शकता. सो दीस इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉब्लेम. पण तूं म्हणटा तो बरोबर आसा. वी वील आयडेंटिफाय अदर एरियाज अँड लिंक इट विथ द सर्कीट. हांवें जो पयलींच शब्द वापरलो सर्कीट करता म्हणून,